म्हजें नांव मंदार सावर्डेकर। आमचो एक खूब वर्साचो एक मुद्दो आशिल्लो जो आमी विजय बाब सरदेसाय म्हऱ्यान घेवन गेल्ले की जें रवींद्र भवन सर्कल जें पळय आसा तें वी फॉर फातोर्डाचें सर्कल आशिल्लें, सो तें आमगे एक ब्युटिफिकेशन करचें असो म्हणून आमी ताजे म्हऱ्यान गेले। जेन्ना पळय आमी ताजे म्हऱ्यान गेले तेन्ना आमकां ताणें एक 10 मिनटां भितर सगळें सविस्तर आमी ताजे कडेन मांडून ताणें आमकां एक आश्वासन दिलें की आमी तो मुखार व्हरूया। ताणें रोखडीच फायल मूव केली म्युनिसिपालिटीन आनी आमकां परत घेवन बसले आनी त्या टायमाचेर आमी अशें ठरयलें की त्या सर्कलाचें नांव आमी जें पळय आमी 8 जाण एक कमिटी आशिल्ली त्या टायमा वयली ते आमी सगळे मेळ्ळे आनी ताका सांगलें त्या सर्कलाचें नांव जें पळय आसा तें श्री दामोदर सर्कल दिवया। ताणें तेंय बी आमचें मान्य केलें आनी 2024 डिसेंबरान ताजें उक्तावण जालें। ते सर्कल येदें व्हडलें घडोवन हाडलें, हाका लागून हांव बाब विजय सरदेसाय तुमचें खूब खूब आभारी आसा। तशेंच आज ताजो बर्थडे आमच्या सगळे दामबाब सर्कल कमिटीच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन हांव तांकां विश यू हॅपी बर्थडे सर म्हणटा। थँक्यू व्हेरी मच। तुम्ही पळयतात GNH।